बाबा नुस्त्याचं मार्केट असून एक गाडी चालू केलंय एक लायसन गाड्यांकाराकडे ना बाजारात नुसते मेवतले गाड्याकार घेऊन येताय गाडी भरून हाडटाय जाल्यार आमी बाजारांत लोकांक कितें करपाचें बाजारांत लोकांक पोट उमती घालून न्हिदपाचें लोक सगळो हांटेकार आहा पावटी घेवन येताय ते नुस्त्यान लोकांक नुस्तें कितें करपाचें ते गाडी एक गाडी टेलरिंग आहले टेलर शिवतालो आतां पळय मोतीन गाडी गेलो तो टेलरिंग आहलो आनी हो मुखार गाडा तो स्टेप रिपेरिंग करताले हे पयलींचा हे लायसन हेंकां हे कोण दिली काय म्हण तांकां हे कोण केली तांकां गाडी आनी हे भाशेन ते बिजनेस करता हे बिजनेस करता म्हण तांकां कोण लायसन दिला ते पावपाक मार्केटा भायर नुस्तें विकतल्यांचो उपराटो आर्ग्युमेंट बेकायदेशीर आसले म्हूण कितें जालें ते खंय गोंयकारूच त्यांचे म्हणणें कितें आहा हांगसर पयलीं हो गाडो आसलो तो दुसरो बिझनेस आसलेली एक्टिविटी तुवें लायसन काडी नासतना हांगसर फिश विकता म्हणून आनी कोणाक लायसन ते सगळ्यांचेच घे म्हणटा ती सगळ्यांकूच माती कित्याक ती पडले इतले कितें होना तेंकोण लायसन ना मरे हांव मानता इतली ते म्हूण न्हिदलो न्ही सांग इतली ते न्हिदलो तेंकोण लायसन ती पडना इतली म्हूण न्हिदलो न्ही इतली गाडी चलताय सगळी घेवन लेमणा कोण लायसन ना लेमण गाड कारण एकटाय तेंकोण लायसन ना तेंक कित्याक फोन कोन्न न्ही अरे हेच नुस्तें आनी तेंक कित्याक बरें मोडगोवचा न्हू हे तेंचे किसर पोट पण न्ही मुरगांवचो नगराध्यक्ष म्हणटात दुसरो धंदो करता म्हूण कोण कोणाक आडोवंक शकना शारांत नुस्त्याचे नवे मार्केट जाले काय सगळ्यांक एकठांय बसों येता पयले सुवातेर जे फिशर फोक्स मार्केटांची तांकां कांय रायट ना दुसरे खंयसर बिजनेस करता तेंचे हात घालपाचो एक्चुअली आयचे तुमकां वास्तुस्थिती खबर आसतली वास्कोन जे फीश मार्केटाक एकदम शेबी कंडिशनान आहा मॅच जाल्ले कंडिशनान आहा खंयचे तरी आमच्या वास्कोचे आमदार बाब कार्लोस आल्मेदान खूब एफर्ट घेतले आनी फीश मार्केट हाडपाचो प्रयत्न केलो काही पॉलिटिकल कारणांक लागून हांगा आमकां फीश सेलर्स जे आहा पळय तेंच्यांनी अपोज केलो आमकां आनी फीश मार्केट करपाक दिवंक ना आतां अशें आहा की थोडे हांगा बसता थंय बसता वी कांट होल्ड पूण कशें तरी आमकां वास्को फीश मार्केट क्लीन जावपाक जाय आनी वास्कोकारांक क्लीन फीश मार्केट जाय म्हणून ते म्हाका दिसता खंयचो दुसरे कडेन कोण विकते समज कमी नुस्तें रेटीन गावता कमी रेटीन जाता ते भायर वयता सो आमचे नेक्स्ट टायम समज मार्केट फूल फ्लॅश जालो जाल्यार हांव सगळे फिशर फोकाक अंडर वन फाटलो and whatever is there with the permission they have not obtained anything from the municipality, so they are doing this illegal. We want to track the same thing, legalities. Not only that, there is a traffic is also blocked by these fish vendors and roadside illegal fish they are selling this thing. There is we are trying to put an end to that. प्रुडंटा खातीर सुरेन मडकयकार.